ल्हान दिवे आसूं, व्हडल्यो कापडी पिशव्यो आसूं, सुतकाम, विणकाम, राखी, पणट्यो आणि हेर लागपी सामान ह्या माणकुल्या हातांनी तयार केल्यात। ह्या खासा हातांनी केल्ल्या कामाची तुलना कोणाकडेच करपाक शकना आणि ताचो मोल कोणूच करपाक शकना। काणकोणच्या लोकविश्वास प्रतिष्ठान ह्या भुरग्यांक फक्त शिक्षणच न्ही तर आत्मनिर्भराच्या मार्गार व्हरता। घडये त्यांचं प्रायस जर पळयत न्ही जाल्यार खूब चडच दिसता कांय वेळार। पूण आमची ह्या भुरग्यांचे प्रोडक्ट आमी व्हरतात खंय खंय वेगवेगळ्या शाळेंनी, मामदार ऑफिसांनी लोकां मेरेन पावयतात। तो फक्त पयशे करपाचो हेतू न्ही, कारण लोकविश्वास चलताच लोकांच्या आदाराचेर आनी हातूंत कमर्शियल काय एक्टिविटीज खातीर हें करनात। ह्या भुरग्यांची टॅलंट, ह्या भुरग्यांची क्रिएटिविटी जी आसा ती लोकां मेरेन पावची, हो एक ताचो फाटलो मुख्य उद्देश। आनीक रेटा पेक्षा तांची तातूंत जें प्रेम आसा त्या म्हणजे स्पेशल भुरग्यांचें तें ह्या निमित्यान लोकां मेरेन पावचें। ह्या रक्षाबंधना खातीर भुरग्यांनी एक खासा हॅम्पर तयार केला। कोणाचो भाव गोंया भायर आसा जाल्यार ताणें हो हॅम्पर बूक करचो। राखी, अक्षदा, हळद पिंजर आणि चॉकलेट फक्त पयशे दिवन बूक करपाचो, पोस्टांतल्यान धाडपाचें काम तांचें। प्रत्येक भयणी कडल्यान तांचे भाव खूब पयस रावतात तशें तांच्या भयणी कडल्यान त्या भावाचो एड्रेस घेतली आनी तांकां कांयच लागचें ना, मागीर त्या एड्रेसाचेर आमी हे हॅम्पर पोस्ट करतले। सो आमी मागता तुमचे कडेन की जाता तितले जाण आमकां अप्रोच जायात आनी ह्या कॉज जे आमच्या भुरग्यांक एक नवीन प्लॅटफॉर्म दिवपाचें हे एक कॉज आसा ताका तुमी हातभार लायात। तांची टिचर म्हणटा प्रत्येकाच्या कुवती प्रमाणे तांकां काम दिता। नल प्रोडक्ट्स, राखयो, पणट्यो, मागीर आमी गिफ्ट हॅम्पर्स करतात दिवाळेक, तशेंच फुलां, चॉकलेट बुकेज, एनवलप्स आनी ही शॉपिंग बॅग्स। भुरगीं जी आसा ती आमी दोन कॅटेगरीन डिवायड केल्ली आसा, एक लोअर एबिलिटी आनी एक हायर एबिलिटी। लोअर एबिलिटी भुरगीं जी आसा तो ग्रूप बेजीक म्हणजे सादें काम लायक पेंटींग, सॉर्टिंग आउट बीड्स फॉर राखीज अशी वेगवेगळी कामां करता। आनी जी हायर एबिलिटी ग्रूप जो आसा ती बारीकसाणीचें काम करता, जे एम्ब्रॉयडरी म्हणा जावं कितें पेंटींग म्हणा जावं स्क्रीन प्रिंटींग जावं आमचे OHP शीट्स घेवन आमी स्टेन्सिल्स केल्ले आसा भुरग्यांक, ते ताजेर ते पेंटींग करता। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार।